आमी आमचेच उलयता काय आमी आमकांच वयर काडटा काय पवित्र पुस्तकान आमकां जायत्यो देखी मेळटात जे ल्हानविकायेन आपले जिवीत जियेले. मोइसेस आसा, मोइसेसान ल्हानविकायेन देवाच्या उतराक होय म्हणलें. बागयोन पावलो आसा जो पयलीं क्रिस्तांवाक पिडापीट जालो पूण जेन्ना ताका जेजू मेळटा ल्हानविकायेन बरोवन आपलें जिवीत जियेता. जेजू क्रिस्त आसा, देव जावन मनीस जालो, चाकराचें रूप ताणें घेतलें आनी ताणें सगल्यांची सेवा केली. ल्हानविकायेन ताणें आपलो वावर केलो. आनी आयच्या शिव वर्तमानान जुआंव बातिस्त आमकां ल्हानविकायेची खुणा. मोगाळ बाबडीनो, भारताचो एक जाणार मनीस स्वामी विवेकानंदा एका दिसाक एक व्हडलें जेवण करता आनी ह्या व्हडल्या जेवणांत व्हडल्या व्हडल्या मनशांक जाणार मनशांक आपयता. आनी जेन्ना हो लोक सगलो आयले उपरांत तोकूय तांकां जेवण वाडूंक लागता. हें पळोवनकूय ताचे चाकर ताका म्हणटात, तूं आमचो धनी, हो तुजो वावर न्हय, हो आमचो वावर, आमच्या चाकरांचो वावर. आनी तेन्नाकूय स्वामी विवेकानंद अशें म्हणटा, तुमकां संवसाराच्या व्हडल्या गुरूची खबर ना, जेजू क्रिस्ताची खबर ना तुमकां. कशे भाशेन तो मेजा वेलो उठलो, ताणें शिसाचे पांय धुले आनी ते पुसले. ते मारिया मागदलेन पर्यान आपल्या दुकानी जेजूचे पांय धुले आनी केंसांनी पांय पुसले. आनी तो मुखार म्हणटा, जर तर जेजू क्रिस्त हांगासर आसलो जाल्यार म्हज्या रोगतान हांव ताचे पांय धुतालो आसलो. मोगाळ बाबडीनो, एक व्हडलो मनीस ल्हानविकायेचें जिवीत जियेता.